बेकायदेशीर जमीन व्यवहार प्रकरणात फोंडे पुलिशेन कवळे मठाचे शिवानंद सरस्वती स्वामी आणि हेर दोगाड फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद केलो. मठाची फोंडे तालुक्यातली जमीन विकतना विद्यमान स्वामी शिवानंद सरस्वती आणि सर्गेस्त सच्चिदानंद सरस्वती हांची सय वापरून व्यवहार केल्ल्याचो आरोप मठाच्या कांय प्रतिष्ठीत अनुयायांनी केलो. फटीच्या पॉवर ऑफ अटर्नीचो वापर करून मान्यताय घेनासतना उच्च न्यायालयान मंजूर केल्ल्या नेमांक फाटो दिवन व्यवहार केल्ल्याचे कागाळीत म्हटलां. मठाचे विश्वस्त मंडळ स्वामींनी मनमानी पद्दतीन बरखास्त केल्ल्याचोय तांचेर आरोप आसा. जमीन विक्रीचो व्यवहार कायदेशीर पद्दतीनूच जाला, हातून कसलोच गैरव्यवहार नाशिल्ल्याचे सांगून ह्या प्रकरणात नांव आयिल्ले आदवोगाद मनोहर आडपयकार हांणी आरोप भायर आयले. आयकात तांचें म्हणणें. आधाराचेर खंयचोय घालून आधार स्वामीचे ना आनी हे 2018 तो काळ असो आशिल्लो आधारच काय जायें, पॅन कार्ड जायें नाल्यार सेल्डीट जायना अशें नासतालें. मागीर ते लिबरल आसताले त्यामुळे आणि स्वामी प्रत्यक्ष माझे मुखार आसा आणि ते वातावरणान आणि हे आसात न्ही म्हणून स्वामीचे प्रेझेन्स आणि हे सांगणारे हीच आयडेंटिटी धरली आणि आम्ही ते केले. आणि त्याच्या नंतर हांगा येतकूच पयलीं पळय ड्राफ्ट केल्लो तो डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर थंय नांव आशिल्ले पयलींचे स्वामीचे आनी हेजेर आसा शिवानंद स्वामीचे. मागीर हो ड्राफ्ट काडलो आणि ते अटर्नी कडेन दिलो हांवें की तो अटर्नी म्हाका म्हणपाक लागलो बिफोर बिईंग सायन्ड आनी एक्झिक्युटेड की आमी आमचे एडवोकेटाक दाखयता. ते प्रमाणे त्याने तो ड्राफ्ट व्हेलो आनी जवळ जवळ 8 दिसांनी परत दिलो. इट इज ओके म्हणून. मागीर ओके म्हणटकूच कितें जालें, हो ड्राफ्ट केन्नाय आमी आमची इज्वल आयुश्यांत केन्ना सेकंड व्हेरीफाय जाले काय ना आमी रिलॅक्स जाता, हा व्यवस्थीत आसा म्हणून. आणि त्या प्रमाणे त्याने ड्राफ्ट हाडटकूच ते सेल्डीट हांवें एक्झिक्यूट केलें आणि ते सेल्डीट एक्झिक्यूट सब रेजिस्ट्रा मुखार ही पॉवर ऑफ अटर्नी दिली हो त्याचो ड्राफ्ट आसा. आणि त्या वेळार ताणें सगळें पळयलें आणि फाटल्यान पळय अशें हेंचे पळय एलिगेशन्स आसा की पर्सनेटेड जाले म्हणून. पर्सनेटेड जावपाक प्रश्नूच ना. स्वाम्यान पळय ही पॉवर ऑफ अटर्नी सही केली, पॉवर दिली एक्झिक्युटंट अवधूत काकोडकर म्हणटा ताका. आणि हे सेल्डीट जे आसा तेजे सगळे हांगा एक्झिक्युटंट म्हणून सही त्याने केल्या आणि रजिस्टर बिफोर सब रजिस्टर ताणेच केल्या एक्झिक्युटंट म्हणटकूच हाजे नांवान पर्सनेटेड करप म्हणपाक सच्चिदानंद हेजे नांवान खंयच ना, फाटल्यानय नांव ना. फाटल्यान नांव पळय सेल्डीटाचेर आसा, तुम्ही पळया सेल्डीटाचें नांव कोणाचें आसा, एक्झिक्युटंट आसा तो अवधूत काकोडकर म्हणटा ताचें नांव आसा. हे पळया अवधूत हांगा खंय ते स्वामीचें नांव आसा. आतां पर्सनेटेड म्हणपाक केन्ना म्हणूं येतालें जर का ह्याच स्वाम्याचें नांव हांगा बरयल्लें ताजोच फोटो लायलो आनी ताज्या नांवान सही केलें जाल्यार ते पर्सनेटेड कशें जावंक शकता. हे केवळ हे कांय इश्यू असो ना की ह्या कमिटीचे आतां इलेक्शन आसा तांकां हे इलेक्शन इश्यू आसा, इश्यू आउट ऑफ नो इश्यू. नमस्कार. सध्या मी असा कवळेच्या गौड पादाचार्य मठात ज्या मठाच्या स्वामीचेर स्वामी शिवानंद सरस्वती हांचेर मठाच्या प्रॉपर्टी संदर्भात गौड बंगाल केल्ल्याचो आरोप आसा. स्वामी शिवानंद सरस्वती हांणी मठाचे आदले स्वामी जे आशिल्ले सच्चिदानंद सरस्वती स्वामी हांची बनावट सय करून मठाच्या मालकीची जमीन परस्पर विकिल्ल्याचो तेंचेर आरोप केल्लो आसा. हो आरोप मठाचे अनुयायी जे आसात, प्रतिष्ठीत अनुयायी जे मुंबय कारवार ह्या वाठारांत रावतात तांणी हो आरोप केल्लो आसा. त्या अनुषंगान फोंड्या पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. सध्या आज ह्या मठान भेट दिली तेन्ना मठाचो कारभार पळोवपी जे विश्वस्त आसा निखिल बोरकर तांचे कडेन भेट जाली ना. ते खंय तरी कारवार गेल्ले आसा. तांचे कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तांणी कांय वेळा उपरांत संपर्क साधपाचे परत फोन करपाचें उतर दिल्लें, पूण अजून मेरेन जवळ जवळ 1.5 वर जावन गेले तांचो संपर्क जावना. त्यान भायर मठाचे विद्यमान स्वामी जे आसा शिवानंद सरस्वती स्वामीजी
हे सध्या खंय तरी भायर सरिल्ले आसा, विजिटाक गेल्ले आसा, तांचे कडेन आमचें उलोवप जावना. सो फोंडे पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. हे प्रकरण गंभीर आसा. ह्या प्रकरणांत फोंडे पुलिशेन सध्या मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती हांच्या सयत अवधूत श्रीराम काकोडकर तशेंच एड मनोहर आडपयकर हांच्या आड गुन्यांव दाखल जाल्लो आसा. गोमंतक टीव्हीचेर फुडले अपडेट्स तुमकां आमी रोखडेच दीत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शेखर नायक.